कोंकणी उलोय, लंडन फुलोय. हांव लूक पेरेरा तुमच्या मुखार सादर कोत्ता हांव आमचीं शेतां, आमचें भांडार. कोण एकलो अशें म्हणटा, आमचे तरणाटे वायट कॉलर जॉब्स सोदतात आनी आपलीं शेतां भाटां विसरतात. आमीसोर भोंवती नदर मारल्यार आमचे सृश्टीचेर विसर पडला म्हूण आमकां तावें जाता. वेता थंय कचऱ्याच्यो राशी, गोरचो कचरो दुसऱ्यांच्या शेतां भाटांनी उडोवपाक दिसपटी कोरणी कशी अशें म्हणूंक म्हाका कसलीच अडचण जायना. अदीक करून तीं शेतां पाड आसलीं म्हणटूच अशेंच घडटा. आमच्या शेतांचें आमकां पडून वचोंक ना, देखूनच ताचो आयज दुसऱ्यांनी दुरुपयोग केला आनी तांकां कचऱ्याचो वास मारता. आमचे पुर्वज शेतां पाड दवरिनासल्यात. हाचें कारण म्हणल्यार ते काम करूंक आंग काडिनासल्यात. ही म्हणली आमी सगळ्यांनी आयकल्या. आदले पोदेर मेले आनी ते उंडे खबर जाले. तें जावन आसा सोत. आमच्या समाजांत नदर मारल्यार शेताचें काम करूंक कोणूच फुडें सरोना. आयच्या काळार शेताचें काम करूंक जायतीं नवीं सोंपेपणां आसात, जशीं पोरी नांगरूक ट्रॅक्टर्स आनी हेर दुसरीं कामां मेशिनाच्या आदारान सोंपेपणी करूंक येता. गोंयच्या सरकाराचो आस्पाव त्या पाड आसतल्या शेतांचेर आसा आनी हाकाच लागून ते सुदारपणाच्या नांवान शेतां पुरोवन त्या सुवाताचेर घरां बांदपाचें काम नेटान चालू दवरतात. फुडाराक अशेंच चल्लें जाल्यार आमच्या भांगरा सारकें जमनीचेर फकत घरां आनी इमारती दिसतल्यो. आमचे फुडले पिळगेचो आमकां मोग आनी हुस्को आसा जाल्यार आमच्या शेतांची आनी आमी निगा घेवप खूब म्हत्वाचें. तेच परी आयज त्या पाड आसतल्या शेतांनी आमी कितेंय रोयलें जाल्यार आमचो जीव दादोस जातलो आसलो. तशेंच गोंयांतलें बेकारपण उणें जातलें आसलें. म्हारगाय जिवूच तेंगशेर पावल्या तिवूय जाग्यार येतली आसली अशें म्हज्यान खात्रेन म्हणूं येता. आधुनीक काळार आमचे भुरगे वायट कॉलर जॉब सोदतात. शेतांतलें काम शिकप नासलोल्यांचें काम असलेंच अशीर मोन तांचें जालां. आमचे थोडे तरणाटे हांगा थंय बेकार भोंवून मोलादीक वेळ ओगडायतात. तोच वेळ आपल्या शेतांत वचून वावराक दिलो जाल्यार शेतां भांगरा सारकीं पीक दितलीं आसलीं. तशेंच गोऱ्याब्यांत कुशालकाय निर्माण जातली आसली. हाचेर आमी थोडो नियाळ करचो आसा. आमच्या पुर्वजांचीं शेतां भाटां आमी सांबाळूंक जाय, कारण तातूंत आमचो दिसपटो गिरास लिपलेलो आसा. तेच परी फाटीं फुडें पडनासतना वो कोणाचीच पर्वा करिनासतना नव्यो सवलती वापरून नेटान वावुरपाची गरज आसा. अशें केल्यारूच आमचे गोंयचे सृश्टीचो फुडार पळसुलीत जावपाची शक्यताय आसा. देव बरें करूं.